मडगाव आणि भोवतणच्या वाठारांनी शाळा खातीर जाग्यांचो उणाव निर्माण जाला। हे प्रश्न जाग्यार घालपाच्या हेतान सरकारान दवरले शिक्षण केंद्राचो प्लॅन आखला। बांबोळे कुजिराच्या शिक्षण संकुला प्रमाण शाळा एकठांय हाडप हो नव्या केंद्रा फाटलो हेत, मुख्यमंत्र्यान सांगला। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान या प्रकल्पा खातीर सरकारान पयलीच 1 लाख चौखण मीटर जमीन मेळयल्या आनी दवर्ली हांगा शिक्षण केंद्र उबारपाचे काम चालू आसा अशें प्रमोद सावंतान पत्रकारांक सांगले। तशेंच शिक्षणीक केंद्रा कडेन वचपाक बरे रस्ते तशेंच मुळाव्यो साधन सुविधाय मेळोवन दितले खंय। आयकयात मुख्यमंत्र्याक। 1 लाख स्क्वेअर मीटर कितें तरी जागा जी घेतलेली आहा पळय न्हू, थंयसरलो सगळ्यो मडगांवांतल्या सगळ्या इन्स्टिट्युशना खातीर जी जागा घेतल्या थंयसर जातलो। जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कितें रेडी करपाक जाय, रस्तो ना कितें ना म्हणटा सरकार तयार आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक। भुरग्यांचो फुडार विचार करून अशा पद्दतीचे हब्स जावपाची गरज आसा आनी सरकार फॉर आहा, सरकार करतलो। प्री प्रायमरी स्कूल आहा आता नव्या हेजे प्रमाणे तांकां बरी चड पावर आयल्या। आता ह्यो गव्हर्नमेंट एडॉप्ट करतले काय तांकां पगार बिगार टिचरांक कितें अशें कितें विचार आसा काय? विचार सुरू आसा, फायनल डिसिजनाचेर आमी येवंक ना। गोवा 365 खातीर श्यामचारी।